गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान. बंदखणीचीं देवळां जालीं लामण दिवे प्राण. मोगाळ भुरग्यांनो, बंदखणीन कोणाक घालतात? पूण पुर्तुगेजांनी तातूंत गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांक कैदी केल्ल्यान ह्यो बंदखणी उरल्यो नात, तर ती पवित्र स्थळां जालीं. ह्या पवित्र स्थळांचे लामण दिवे ह्या सुटके झुजाऱ्यांचे प्राण जाले. हे गोंयचे भुंयेक खाशेली अस्मिताय मेळोवन दिवपाक गोंयकारांक आपणाच्या खाशेलेपणान फुलत वचपाक क्रिस्तांव ब्रागांझ कुन्ना, दोतोर जुलियांव मिनेझीस, बेर्था बायस सारकिल्या कितल्याशा सुटके झुजाऱ्यांनी आपणाच्या जिविताचो त्याग करून हे सुटके झुजाच्या होमखणान उडी मारून 450 वर्सां पुर्तुगेजाचे सत्ते खाला आशिल्ल्या गोंयांक मुक्त केले. हातूंतल्या कितल्याशाच जाणांक मुक्त जाल्ल्या गोंयचो परजळ अणभवूंक मेळूंक ना, पूण तांचे त्याग, तांचे बलिदान, तांची जीण अमर जाली. आयज आमी अशाच 2 अमर सुटके झुजाऱ्यांच्या बलिदानाचें वर्णन करपी 7वे यत्तेचो पाठ शिकतले. पाठाचें नांव सुटके झुजारी. पाठ क्रमांक 4. 17 फेब्रुवारी 1957 ची मध्यान रात. घुपाट काळखान खांडेपारच्या दोंगरार सुरेश एका झाडापोंदार कामिलाची वाट पळयत बशिल्लो. दोगांयनी ह्या जाग्यार मेळपाचें थारायिल्लें. बरोच वेळ जाल्लो तरी कामील पावूंक नाशिल्लो. कामील वाट चुकलो ना मूं? सुरेश दुबावलो. झिलींतल्यान कर्र कर्र असो खोलप्यांचो आवाज आयलो. कोण? ल्हव आवाजान सुरेशान विचारलें. हांव कामील. आरे, कळाव कित्याक? सुरेशान ल्हवूच विचारलें. मातसो बोवाळ जालो. तितल्याच ल्हव आवाजान कामील उलोवंक लागलो. तूं कारखान्यांतल्यान भायर सरलो तेन्ना तुज्या फाटोफाट हांव भायर सरूंक सोदतालो. इतल्यान मॅनेजर आयलो. सुरेश दिसना, खंय गेलो? ताणें विचारलें. म्हाका खबर ना, हांवें सांगलें. तूं कामार ना ही गजाल कारखान्यान सगळ्यांक कळ्ळी. देखून म्हाका भायर सरप कठीण जालें. कामाची पाळी सोंपोमेरेन रावचें पडलें. सगळे कामगार गेल्या उपरांत हांव हे वाटेन आयलों. तें आतां आसूं. हांव हांगा येताना वाटेर पुलिसांची कडक गस्त आशिल्ली. तुका पुलिसांनी पळोवंक ना मरे? सुरेशान विचारलें. एका दोगा पुलिसांनी हटकिलो. कामार आशिल्लो अशें सांगून हांव लिपत लिपत आड वाटेन हांगा आयलों. कालचे परस पुलीस चडच दिसतात. आमच्या कटाची खबर पुलिसांक कळ्ळी ना मरे? कामिलान दुबाव उक्तायलो. म्हाकाय तशेंच दिसता. सुरेश. कितेंय आसूं, थारायल्ले प्रमाण आयज काम करुयाच. चल कामील, कामाक लागुया. सामान हांव घेतां. अशें म्हणून दोगय काळखांतल्यान वाटेक लागले. सुरेश फोंडे म्हालांतल्या केरी गांवचो. अनंत केरकर हांच्या 5 भुरग्यांतलो 3रो पूत. सुरेशाचें मुळावें शिक्षण गोंयांत जालें. त्या वेळार मॅट्रिकच्या शिक्षणाची सोय गोंयांत नाशिल्ली. ते खातीर फुडल्या शिक्षणाक बापायन ताका
मुंबय धाडलो. थंय मॅट्रिकची परीक्षा पास जावन तो गोंयांत परतलो. त्या वेळार गोंयचे सुटके चळवळीक नेट आयिल्लो. गोंयच्या कितल्याशाच तरणाट्यांनी हे चळवळीन वांटो घेतिल्लो. सुरेशाचें मन तेवटेन वळपाक लागलें. गोंयचे सुटके खातीर आपणें कितें तरी करचें अशें ताका दिसपाक लागलें. ह्याच दिसांनी सुरेशाक बापायन फोंड्या फस्काच्या कारखान्यांत कामाक लायलो. थंयच कामिला कडेन इश्टागत जाली. दोगूय एकाच विचाराचे. भुरग्यांनू, आमची कोणाय कडेन इश्टागत जातली जाल्यार आमचे विचार जुळपाक जाय. बऱ्या भुरग्याची इश्टागत बऱ्या भुरग्या कडेनच जाता. तशेंच कामील आनी सुरेश हांचे विचार गोंयांक मुक्त करपाचे आशिल्ल्यान तांची दोगांयची घट इश्टागत जाली. कामील गांवांत मुशेर बांदोडेचो. ताच्या बापायचें नांव जुसे आनी आवयचें नांव मारिया. कामिलाक 2 भाव आनी 3 भयणी. पुर्तुगेज भाशेंतलें 8वी मेरेनचें शिक्षण ताणें म्हाड्डोळचे शाळेंत घेतलें. उपरांत तो मुंबय गेलो. थंय ताणें कपडे शिवपाचें काम केलें. कांय तेंपान तो गोंयांत परतलो. गोंयांत येतकच ताणें फस्का कारखान्यांत नोकरी धरली. त्या वेळार जुलमी पुर्तुगेज सरकारा आड बंड करपी गोंयकारांनी गोंय मुक्ती संघटनेची स्थापना केल्ली. सुरेश आनी कामील दोगय गोंय मुक्ती संघटनेचे वांगडी जाले. पत्रकां वाटप, सुटके झुजाऱ्यांक गुपीत राखात पावप अशीं दिसपाक सादी पूण जोखमेची कामां ते करूंक लागले. अशें करतना पुर्तुगेज सरकाराक मात लेगीत दुबाव आयलो जाल्यार ते तांकां धरताले आनी दया माया करिनासतना मरसर बडयताले. त्या वेळार केरी, सावयवेरें, फोंडे हो वाठार सुटके झुजाऱ्यांचो तळ आशिल्लो. देखून ह्या वाठारांत कडक गस्त दवरिल्ली. मात लेगीत दुबाव आयलो जाल्यार गस्त वाडयताले. कारखान्यांत कामाक आसतना दोगांयनी मेळून एक दीस एक गट रचलो. खांडेपारच्या मुखेल पायपांतल्यान पुर्तुगेजांक उदकाची पुरवण जाताली. ते पायप फोडून पुर्तुगेजांचे उदकाविणे हाल करपाचें तांणी थारायलें. बॉम्ब घालून पायप फोडपाची तयारी केली. त्याच कामाक ते वताले. ते मुखेल पायपासरी पावले. तांणी बॉम्ब पुरलो. वायरी जोडपाचे तयारेंत आसतनाच पुर्तुगेजाच्या आर्माच्यो गुळयो तांच्या हड्ड्यांत रिगल्यो. दोगय तरणाटे जमनीर कोसळ्ळे आनी जीव वता वता तांच्या तोंडांतल्यान जय हिंद ही उतरां आयलीं. मोगाळ भुरग्यांनू, कामील आनी सुरेशान ह्या गोंया खातीर केल्ल्या बलिदानान आमचें काळीज रडयलें. तांच्या ह्या निस्वार्थी त्यागा खातीर आमकां अभिमान भोगलो. तांच्या ह्या देख दिण्या बलिदानांतल्यान स्फूर्त घेवन आमी आमचे माय भुंयेची राखण करची अशी उमेद, अशी उर्बा आमचे भितर रिगली. भुरग्यांनू, ह्या सगळ्या सुटके झुजाऱ्यांच्या तेगांक लागून आमकां कसल्यो कसल्यो सुविधा मेळ्ळ्यात. ह्या सुटके झुजाऱ्यांच्या तेगांक लागून जे हक्क आमकां मेळ्ळ्यात तांचो बरो वापर करून हे माय भुंयेची आनी आमची उदरगत करुया. अशें करपाक एक विद्यार्थी म्हूण सगळ्यान पयलें आनी वयलें पावल खंयचें? पोट तिडकीन शिकप. हेच उमेदीन
हो पाठ सवकासायेन वाचून ही पाठाचेर आदारीत दिल्ली विधानां कोणे कोणाक म्हळ्यान तें बरयात. तशेंच हे पाठाचेर आदारीत कांय प्रश्न आसात, ह्या प्रश्नांच्यो जापो एका वाक्यान बरयात. देव बरें करूं.